काणयेचें नांव ॲक्सिडेंट. काणयेकार डॉक्टर एडवर्ड नजरेत. काणी सदर करता शांती नरोन्ना बॅरेन. बायक डिवायडराक आपटून बायकाचेर आसुल्लो तेवशिल्या रस्त्यार उचलोन पडटा पर्यंती म्हज्या कारा मुखार आसल्या त्या बायकाचेर हांवें गुमान दिल्लेंच ना. 8:30 वरां भितर गोलीमार पावजे म्हणल्यार एकाच इराद्यान हांव कार चलोवन आसुल्लो. अवघड पळयल्लेंच यांत्रीक तरान हांवें काराचो वेग उणो केलो, पूण कार रावोवचे बदलाक खिणान एक्सलेटर दामून कार अवघडाच्या सुवातेतावन मुखार धांवडयलें. त्या वेळार एक्सिडेंटाच्या घोटाळ्यान पडोवंक म्हाका नाका आसलें. अवघडाक सांपडाल्लें बायक सुरतकाल उतरोवन येतना म्हज्या काराक पाटींग घालून मुखार आयिल्लें दिसता. हांवें खऱ्यान मतीक व्हेल्लें ना. सकाळींचो वेळ जाल्ल्यान मंगळूर उडपी हायवेचेर चड वाहनां नातलीं. शिवाय हायवे आतां मुखार वेतेल्यांक आनी मुखल्यान येतेल्यांक 2 वांटे केल्ल्यान हांव म्हजें कार 70-80 ह्या वेगान चलयतलों. बायकाचो इसोडणे म्हज्याच वेगान आसुल्लो जाल्ल्यान फाटली कांय वाट आमचे मदें एकसारको अंतर आसुल्लो. दुबयतावन बचप्यां सकाळीं पावच्या विमानाचेर कुंपाद्र येवचार आसुल्लो. 9:15 दर्ण देंकूंक आसलें विमान धुंवरी आसल्यान विमानतळाक थोडेशे भोवाडे काण निमाणें देंवोंक जायना म्हूण काल्लीकोट गेल्लें. राखोन राखोन निराशेन हांव गोलीमार फाटीं परतल्लों. 9:30 वरांच्या मिसाचेर जोनाथनाक पयलो कुमगार मेळचार आसुल्लो. पाद्राबान पयलो कुमगार सेवंकसच्या भुरग्यांनी आपल्या वडिलां सांगाता 9 वरांक पावजे म्हूण आदल्या आयतारा मिसाचेर वत्ताय केल्ली. 8:30 वरां भितर घरा पावल्यार जेकाक आनी म्हाका 15 मिनटांनी आयते जावं येते. 9 भितर इगर्जेक पावूं येते. मातसो तडव जाल्यार पाद्राब तरी सोडदोड करीत विल्मानय. हांव असलेंच कितें चिंतून आसतना म्हज्या मुखार आसलें बायक पळयतां पळयतां मदल्या रस्त्यातावन उजव्याक सरत गेलें आनी बळान डिवायडराक आपटलें. बायकाच्या मुखार हेर वाहनां नातलीं. बायक चलयतल्याक जेम आयिल्ली जायजे वा काय मोबायलाचेर उलयतलो कोण जाणा. बायक डिवायडराक आपटल्ल्या भराक बायकातावन उसळिल्ल्या ताचें माथें डिवायडराक तेंकून त्याच बळान उबोवन तो उजव्या कुशीच्या रस्त्याक शेवटलो. अवघड जाल्ल्या वेळार त्या रस्त्याचेरय वाहनां नातलीं, न्हयतर वाहनाच्या पोंदा पडतो. डाडा, तुवें ॲक्सिडेंट पळयलें? कितेंच घडोवंक ना तशें लेकून कार चलयतल्या म्हाका म्हज्या दाव्याक मुखल्या बसकाचेर बसून आसल्या जेकान विचारतना धोंकुळण हालयल्लें बरी जालें. नो, खंय हांवें पळयलें ना. तनकी करतल्या पोलिसांक सांगीत तितल्या आमसोरान हांवें सुकारी जाप दिली. बचप्यां विमानतळातावन कार सुटचे तर मोबायलाचेर गेम्स खेळोंक सुरू केल्लो जेकान. मोबायलाचे गेम्स म्हळ्यार पुर्तो संवसाराक विसरोन सोडच्या जेकान अवघड पळयलां आनी तो आतां म्हजी तनकी करीत म्हूण हांवें चिंतलेंच ना. हो, कम ऑन डॅड, तुवें ॲक्सिडेंट पळयल्लें आनी काराचो स्पीड उणो केल्लोय. आपल्या हातांत आसलें मोबायल आमच्या दोगांच्या बसके मदल्या कंत्राळाचेर दवर जेकान म्हाका जोखून विचारचें मुखार रस्त्यार पळोवन आसल्यारय सुचतालें म्हाका. हांवें आवाज मात्र आयकल्लो जेक. आवाजाक हांवें स्पीड उणें केल्लो. फाटल्यान कितेंय दिसलें ना. आमकां वेळ जाता, आमी बेगीन घरा पावचे. हांव नाटकी तरान आमसरलों. ॲक्सिडेंट जाल्लें पळयल्यारय कितेंच गुमान दिनासतना वेचें मनशापण न्हय म्हूण पोर आमच्या स्कुलाक आयिल्लो पुलीस ऑफिसर म्हणटालो डॅड. ॲक्सिडेंटान घायल्ल्यांक तुरंत चिकित्सा मेळाशें केल्यार कितलेशे जण वाचतात खंय. आमच्या देशांत अवघडान सांपडलेल्यांक
वेळार चिकित्सा मेळनाचेंच अनाहुताचें प्रमुख कारण तो ऑफिसर म्हणटलो. अवघडाच्या सुवातेतावन आयिल्ली म्हजी सूख म्हणलें रुजू करूंक साक्ष दिली जेकान. ॲक्सिडेंट जाल्लें खऱ्यान पळयल्लें तर हांव कार रावोवन घायेल्ल्याच्या कुमकेक वेतो. जेकाक समाधान करूंक फट सांगली हांवें. डॅड, तुवें ॲक्सिडेंट पळयल्लें मात्र न्ही. मुखार आयले उपरांती तूं रेर मिररांत पाटीं तीळ नासुल्लोय. तुवें कार रावयचें आसलें डॅड. ॲक्सिडेंटान घायेल्ल्याक आस्पत्रेक व्हरून जीव वाचोवचें जोनाथनाच्या कुमगारा प्रायोरिटी न्ही डॅड. जेक म्हाका कोंकून तशें म्हणालो. आतांच्या भुरग्यांक आमी वडिलांनी दिवची सळगी चड जाता म्हूण म्हाका केन्नाय भोगतालें. तेंय हो जेक उठिल्ल्या बशिल्ल्यान चुकी सोदतालो. जोनाथन हाचे प्रास सादो. जेकाक कानुनान चड. ल्हान आसतना हांव म्हज्या आनाच्या सवळेक सयत पडनातलो. आन म्हळ्यार आमगेर व्हड हिटलर. तशें भिरांत आशिल्ली आमकां. आनाक कितेंय कळय जैतर तें मांय कडेन सांगून बरो वेळ पळयोवन मांयन तें आनाक समजोवचें आसलें. इस्कोलाच्या ट्रिप्पाक 1 रुपय दिवचे तावन व्हडल्या फेस्ता दिसा 2 रुपय आनातावन वसूल करीचे तर मांय मुखांत रस मागोवंक पडटलें. आनान आमच्या घरा मुखल्या बोणक्याच्या पणसारुकार थावन काळोखाक पणस काण हाडिल्ली सूख म्हूण उक्त्यान सांगचें सोड चिंतूंक सयत भिरांत दिसताली आमकां. आतांच्या पिळगेक सळगी चड जाल्या. हो पिलकाटो जेक आमसोरान घरा पावचें म्हूण आसच्या म्हजे उक्ते समजोवचें सोड. अवघडान घायेल्ल्याक सोडना इल्लो म्हजो अपराध म्हूण नितीदारा बरी तीर्प वाचतलो. प्रायोरिटी वय जेक अवघड पळयल्लें तर हांव कार रावयतो. खऱ्यान हांवें ॲक्सिडेंट पळोवंक ना. परत फट मारूंक लायतलो जेक. हाका समाधान करूंक हेर वाटोच नातल्यो. जोनाथनाचो गॉडफादर कॅलिकट पावलो कोण ना म्हूण हांव चिंतून आशिल्लो. वेळार पावनातल्यार पाद्र्याक चोरे करूंक आसा आनी लेट जाल्ले खातीर तुजी मम्मी कितली फुगोवन बसल्या पळयजे. जेकाचें गुमान गुंडोवंक प्रयत्न म्हजे. डॅड, आमच्या गांवांत ॲक्सिडेंट पळयल्यारी हेर वाहनां कित्याक धांवून वतात जाणाय? खंय घायेल्ल्याक आस्पत्रेक व्हेल्यार पोलीस तसल्यांचेर केस घालतात म्हूण भिरांत देखून. पूण कायद्यान तशें ना. अवघडान घायेल्ल्यांक आस्पत्रेक व्हेल्ल्यांचेर केस घालूंक नजो म्हूण कोर्टींनी सांगलां खंय. आपल्या प्रायेक मिकवालनी कानुना उलोवच्यांत जेक प्रवीण. शिकपान कितलो हुशार आशिल्लो असल्या गरजे बायल्या गजाल्यांचेरी माहेकदारा बरी उलोवच्यांती. म्हजो आब हो म्हूण जेकाक हांवें चिडयल्यार भुरग्यांच्या असल्या नैसर्गीक आसक्तेचेर आमी काडूं घालिनाये म्हूण विल्मा उडास करतलें. म्हज्यो सुखी सोदच्यांत हो जेक आनी हाची मम्मी विल्मा एका प्रासियेक मुखार. पूण कितलेशे फावटी कोर्टीचें हें डायरेक्शन पोलीस पाळिनान पुता. घायेल्ल्याक आस्पत्रेक व्हेल्ल्या बऱ्या सामारितानांचेरच अपराध घालतात. मोवाळेन उलयलो हांव. म्हज्या आदल्या ब्रांचान सतीश पै म्हूण एकलो आसुल्लो. स्कूटी अवघड जावन पडुल्ले एके स्त्रियेक आस्पत्रेक व्हेल्ल्या ताचेर पोलिसांनी केस घाल्ली. त्या स्त्रियेनी सतीशानच कार आपटयल्लें म्हूण पोलिसांक स्टेटमेंट दिल्लें. ओहो, तुका तो उडास आशिल्ल्यान अवघड पळयल्यारी तूं कार रावनासतना आयलोय. सिटीचेर पाटी वणकलो जेक. ह्या भुरग्या कडेन वाद म्हणचे बरी ना म्हूण वगस्स रावलो हांव. थोडो वेळ मोबायल घेवन कितें करीत आशिल्ल्या जेकान मोबायल पाटीन दवरून, डॅड, तुवें बायकाचें नंबर पळयलें? तें नंबर अश्विन अंकलाच्या बायका बरी आशिल्लें, 2961. म्हणटना म्हाका जगलाणें मारल्या बरी जालें. सारकें पळयलें तुवें? हांव हांकरेलो काराचो वेग उणो करीत.
सुरत लागसार पेट्रोलियम कंपनींत ज्युनियर इंजिनियरिंग जावन काम करचो अश्विन म्हजो मेवणो, विल्माचो धाकटो भाव, रातीन ड्युटी संपोवन सकाळीं वेग्गीं गोलीमार पावता म्हूण सांगलें ताणें. जोनाथनाच्या कुमगारा उपरांतल्या सत्कार कार्याक MC करूंकी ओप्पल्लो अश्विन. म्हाका तशें दिसलें डॅड. M19EU2961 अश्विन अंकलाच्या बायकाचे नंबर न्ही. म्हाका सुरविलीं अक्षरांत दिसूंक नात. सुरत आसतनाच हांवें पळयल्लें. जेकान सांगतना म्हज्या काळजाच्यो उडी म्हाका आयकोनच्यो तितल्यो जाल्यो. विल्मा बरेंच कारांची बायकांची नंबरां जिखून धरूंक जेक हुशार. एका वेळा ताणें पळयलां तर अवघडाक सांपडल्लो अश्विन न्हय सायबा बोगोस मोतींतच उद्गारलो हांव काराचो वेग सडीत उणो करून कार रस्त्याच्या दाव्या कुशीक वरीत. जेक, सोमा पळयलें तुवें वा अंदजेन सांगताय? ताका पळोवन विचारलें हांवें. म्हाका तशें उडास डॅड. अश्विन अंकल सकाळींच येवचार आसलो न्ही. जेक आतां उद्वेगान म्हणालो. एका वेळा तें बायक अश्विनाचें तर आनी अवघड जाल्लें पळोवन पळयनातले बरी हांव मुखार आयलां म्हूण हो जेक विल्मा कडेन सांगात तर हांवेंच अश्विनाक कारा पोंदा घाला म्हणले बरी म्हजेर अपराध पडत. विल्मा मात्र न्ही, सगळ्या कुटुंबाची म्हजेर खुबाळटली. कार रस्त्या कुशीन रावयलें हांवें. जेक ॲक्सिडेंट जाल्लें अश्विनाक तर आमी पाटी वेचें बरें दिसता. आवाज व्हड जाल्लो, खंडीत मार जाला आसतलो. अपराध्यान सूख वळखुंचे बरी दीनतळ्यान सांगलें हांवें. खंय म्हूण वेचें डॅड? आमी ताका सोडून आयल्या म्हूण हेर सोडतात म्हणटाय? कोणे तरी ताका आस्पत्रेक व्हेला आसतलो आनी खंयच्या आस्पत्रेक म्हूण वेचें? जेक राजांव उलयलो. पाटीं गेल्यार अवस्थ्याक जावंक आसा. अवघड जाल्लें पळयल्यारी मुखार आयिल्ल्या डॅडीन आपणे सांगल्या उपरांत कार पाटीं घुंडायलें म्हूण भासूंक आसा जेक. आपणे अवघड पळयल्लेंच ना. जेक मोबायलाचेर गेम्स खेळून आसलो जाल्ल्यान ताणें पळयलां म्हणलें अवघड पातयेवंक जायनासता आपूण शीद आयलो म्हूण सुकारी मारचें म्हाका थोड्या वांट्याक बाचावी रीत म्हूण चिंतलें हांवें. कार मुखार वेचाक स्टार्ट केलें. आयचो दिसच कित्याक गी म्हज्या वांट्याक बरो नातलो. कुंपाद्रीचें विमान बचप्यां देवच्या बदला खल्लीकोट गेल्लें. 2 दिसां पयलें ये म्हूण वत्ताय केल्यारी ब्रेस्तार शुक्रार मेळटा सर्तीक रजा उरता म्हूण कालच्या रातीं भायर सरलो. बचप्यां विमान थळाक पातयेवन येवचें न्ही. हांगा केदना दुरी पडटा केदना विमानां देंवतात तें देवाक कळीत. एक दीस रजा करून सांजेर ये म्हळ्यार आयकूंक ना. रातीं ड्युटी करून बायकाचेर येतना खंय जेमेवन अवघडाक सांपडलो. पयलें पळयल्लें तर तें बायक अश्विनाचें म्हूण ह्या जेकाक कित्यान सांगलें ना. हांवें जेकाक दुरसोवचें बरें नातलें. कितेंय सांगलें तर अवघड पळयल्यारी कार रावयनासतना आयलाय म्हूण म्हजेच सूख दाखयतलो. डॅड, आमी हांगा घुवोंक. तूं मुखार खंय वताय? पडबित्रितावन खारकोळवेच्या रस्त्या बदलाक उडपी वेच्या हायवेचेर मुखार वेच्या म्हाका जागयलें जेकान. तूं खरोच घुस्पडलाय डॅड. थोडें मुखार वचून कार पाटीं घुंडायलें. उपरांत म्हणालो जेक. एका वेळा अवघड जाल्लेंच कार रावयल्लें तर हे समस्येत आसतेनांत. तुका स्मोदरिंग म्हळ्यार कितें कळीत आसा? स्मोदरिंग? ना, हांवें आयकूंक ना. नवें उतार. जेक कितें बोलतेंच उलयता म्हूण समजून मातशी तृप्ती भोगली म्हाका. अवघड जाल्ल्या वेळार माथ्याक ल्हान जखम जाल्यारी थोड्यांक मोत सुकता आनी त्या वेळाचेर तांचें नाक आनी तोंड धुळीन बुडोवन गेल्यार तांकां उस्वास काडूंक जायना. हाका स्मोदरिंग म्हणटात. फकत 6 मिनटां उस्वास काडूंक जायनातल्यार पावता. मेंदू शाश्वत मरता
त्या खातीर अवघडांच्या वेळार वमते पडोन आसच्यांक उदारेंकन तांणी उस्वास घेशें करचें गरज. तितल्याच एका करनेन ॲक्सिडेंट जाल्ल्याचो जीव वांचव येता. पोर आयिल्ल्या ऑफिसरान सांगलें, हो जेक म्हाका पुर्तो अस्कत करनासलो. हो म्हाका कळीत नातलें. हांवें हळू सांगलें. एका वेळा तुवें कार रावयल्लें तर आनी अश्विन अंकलाक कांय स्मोदरींग जाल्लें तर आमी ताका वाचोव येतें. त्या वेळार हेर वाहनां नातलीं. 6 मिनिटां भितर ताका कोणेय उदारें करूंक ना तर. जेक बेजारायन म्हणालो. हांवें लांब उस्वास मात्र घेतलो. जेका कडेन उलोवचें बरेंच नातलें. घरा आपणाची तकलीक आतां देखून जेकाक म्हजे सांगाता कुंपाद्रीक आपोवन हाडूंक वेताना सांगाता धाडल्लें विल्मान. हो सांगाता नातलो तर अवघडाची गजाल लिपोवन दवर येती. पडुबिद्रीतावन बेलमांडव्याच्या रस्त्यार चड वाहनां नातल्यारी मुखलान येतले घुंवडेंनी आमसोरान येतीत म्हणल्या कावजेणेन हांव हळटान कार चलयतलों. एका वेळा अवघडांत अश्विनाक कितेंय चड उणें जाल्यार जोनाथनाचो कुमगार पाटीं घाली येतें. सत्कार कार्याक येवजिल्लें कॅटरिंगाचें जेवण खंय अनाथ आसऱ्याक धाडून दिवं येतें. अश्विनाचो जीव पाटीं हाडूंक जायत. अवघड पळयल्ल्या तक्षण कार रावोवन घायेल्ल्याच्या कुमकेक वसनतली म्हजी सुकुससय. वेळार पावुल्लो तर अश्विनाक अनाहूत जावचें आडाव येतें. आतां वेळ उतराल्लो. सांत आंतोनी, तशें अनाहूत जावंक सोडिनाका. अवघड पळयल्यारी पळय नासता आयिल्ली म्हजी सूक वय. दया करून म्हाका भोगोस. अश्विनाच्या जिवाक कितेंच जायनाशें राख. मागलें हांवें मोतेंतच. मोबायल वजलें. म्हजे हात पाय शेळेले. अनाहुताची खबर आसतली म्हूण चिंतनांच. मम्मी म्हणालो जेक मोबायलाचेर संपर्क लागून. म्हजें काळीज धडधडोंक लागलें. कार कुशीक वन रावयलें. खंय पावल्यात? वडल्यान आयकोचो बटन जेकान दामून फोन म्हज्या समकार धरिल्लें. पडुबिद्री उतरोवन नंदीकूर लागीं लागीं. सांगलें हांवें. ओके म्हणून विल्मान संपर्क तुटयलो. अश्विनाक अवघड जाल्ली खबर अजून विल्माक कळोवंक ना वा घरा पावता पर्यंत आमकां कळोवची नाका म्हूण विल्मान सांगली ना. अवघडान गायिल्ल्या अश्विनाची वळखूच जायनासता समस्या जातीत. अश्विन आमसोरी आनी जिणयेंत अजून सिरियसनेस नातलो. ड्रायव्हिंग लायसन्स घरा दवरून पोलिसांच्या हातांत 3-4 फावटीं सांपडल्यारी बूद येवंक नातली. आतांय कितलेशे फावटीं ड्रायव्हिंग लायसन्स सांगाता वरिना. पोलीस आडायत म्हणल्या भिरांतेन हायवेचेर आयले वार हेल्मेट धरूंक सुरू केलां. तरी तें जोगत्यान दवरिना. ड्रायव्हिंग करतना मोबायलाचेर उलयनाये म्हूण कितले फावटी सांगल्यारी हेल्मेटाच्या पोंदा मोबायल शिरकोवन उलोवची संवय जाल्ली ताका. अवघडाच्या वेळार हेल्मेट उसळतना मोबायलय खंय पडोन गेला आसतलें. वळख नासता, वेळार जोगती चिकित्सा मेळनासता कितेंय चड उणें जाल्यार. अवघड पळयल्लेंच कार रावयल्लें तर. शिकाप आसून नागरीक कानुना कळीत आसून मनशापण नासता स्वार्थान आयिल्ल्या म्हाका म्हजेरच तात्सार उपजलो. पूण त्या वक्ता अपराध वळखून सूख स्विकार करूंक साध्य नातलें. अश्विनाक जाल्लें अवघड हांवें पळोवंकूच ना म्हूण भासचें चड बरें म्हूण निर्धार केलो हांवें. मुखली वाट हांवें फकत विल्माच्या रुदानाक कशें बुजोवचें, जेकान म्हजेर थापयेत जाल्ल्या अपराधांतलें कशें बचाव जावचें म्हणलें चिंतूनच करसली. कार हळू भितर व्हरून जलांत रावयतना घरा जाग माग ना तशें बगलें. पोर्टिको भितर सरतना दिसाळें पत्र वसून आशिल्ल्या अश्विनान गुड मॉर्निंग बावजे म्हणटना म्हाका जीव भरलो. देव बरें करूं.